आनी आतां पुराय खबरो। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 19 फेब्रुवाराक सुरू जातले ते 21 मार्च मेरेन चलतले अशी माहिती बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुखेलमंत्र्यान दिल्या। मेन विषय एकूच, असेंब्ली 19 फेब्रुवारी समन करता। 19 तारखेक गव्हर्नराचें स्पीच जातलें, 22 तारखेक बजेट प्रेजेंट जातलें फेब्रुवारी। असेंब्ली नॉर्मली 21 मार्च पर्यंत चलतली। तातूंत 15 दीस 2 दीस गव्हर्नर, 3 दीस जनरल बजेट, 15 दीस डिमांड्स। शुक्रारचे कमी कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट्स शुक्रारची आफ्टर प्रायवेट मेंबर जातले। तशेंच बीफ इम्पोर्ट करतना चॅक नाक्यांचेर पुलीस योग्य तरेन तपास करतले। हातूंत मदीं तिसऱ्याक पडपाक दिवचे ना। जरी कोण हातूंत मेतार जायत तर ताचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या। We have to ask those so-called animal welfare. I have told police that they have to go by law. The legal provision says that if there are documents, there are proper billing, you cannot stop anyone from importing. Issue is over. So, आयक जाता ते हांव करपी न्हय, ते पुलिसीन चॅक करूंक जाय बॉर्डरीचेर. If everything is proper, हांव very clear सांगता न्ही, if everything is proper, no one should be permitted to interfere. I will see that if anyone interferes in a legally imported item, I will ensure that he is punished and he cannot interfere. त्या भायर तिसऱ्या नव्या पुलाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकी ऑगस्टात जावं येता अशें पर्रीकरान मुखार सांगला। प्रायम मिनिस्टराक हांवें सांगलां की हो पूल जो आसा, हो पूल सादारण जून जुलयान काबार जातलो। त्यामुळे ऑगस्ट म्हयन्याच्या आसपास केन्ना तरी तांकां रिक्वेस्ट केला की तांच्यांनी उद्घाटनाक येवचें आनी त्याच वेळार जमता जाल्यार कन्वेन्शन सेंटर तें काम ताचें चालू करपाक। दीज आसा बट पूल हो मेन सबजेक्टीव इश्यूज अदर जाल्यार घालूंक मेळटा जाल्यार घालचें। सो टू वीच इन प्रिंसिपल विथआउट फिक्सिंग अ डेट येवपाचें तांच्यांनी मान्य केलां। सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार 16 जानेराक मडगांवांत जनमत कौल दीस हो अस्मिताय दीस म्हूण राज्य पातळेर मनोवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला। ओपिनियन पोल एक अस्मिताय दीस म्हणून आमी साजरो करपाचो ठरयल्लो आहा, कारण ह्या दिसा जो निर्णय जालो ताजे हांव कोण सायडीक आशिल्ले कोण विरुद्ध आशिल्ले हाच्या पेक्षा चड हो निर्णय एक ऐतिहासीक आसा, कारण दीस इज द ओन्ली ओपिनियन पोल, ओन्ली पोल referendum which has been taken in the independent India, and a referendum which actually kept us separate identity. Therefore it has to be recognized and its importance has to be focused along with people who participated in it. सेन्सर बोर्डान जर पद्मावत फिल्माक सर्टिफिकेट दिल्या तर आपणेत तातूंत आनीक पडपात अर्थ ना म्हूण मुखेलमंत्री मुखार उलयला। We believe in law and order. So if something, there is nothing called as Padmavati, I believe. I also believe that so far film censor certificate has not been given. So censor certificate ज्या प्रमाणे दिले वतले ताजेर बाय काय लॉफुली कितें तें जातलें। अजून पर्यंत कांय एक कोणें रिलीज करता म्हणून येवना। इफ देर इज अ सेन्सर सर्टिफिकेट, वी आर नॉट स्टॉपिंग इट फ्रॉम रिलीज। सेन्सर सर्टिफिकेट जाय न्ही, सो इफ दे कम विथ अ सेन्सर सर्टिफिकेट विथ सम मॉडिफिकेशन्स, आय डोंट सी बिग रिजन वाय वी शूड इंटरफियर इन टू इट। आरडेक्स गुवाहाटीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस आनी निलेश परवार।